नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलायन्स. आसगांव बाउन्सरांनी घर मोडपाचे प्रकरण फामिलीन भायले भायर केले सेटल. मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी चालू, सेटल जावचे ना. पुलीस मुंबय. आवाज काढपी आमदार विरोधक शॉकात. मेर्शे स्क्रॅपयार्डात गॅस लीक. 20 जाणांचेर परिणाम. 6 जीएमसीत सरपंच म्हणटात डेमोलिशन जातले. मान्यताय नाशिल्ले 12 स्क्रॅपयार्ड. आमदार लोकांबरोबर. धर्मीक थळा शाळाकडच्यान 100 मिटरांत लिकर शॉपाक लायसन दिवपाचो नेम 1980 सावन आपणे फी दोबराक करून आडखळ केल्या. काँग्रेस फटींग मुख्यमंत्र्याच्या रजावन. देशात आणीबाणी लागू करप हो संविधानाचेर मोठो हल्लो आशिल्लो. पेपर लीक प्रकरणात कोणाक सोडचे ना. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे नवे संसदेत अभिभाषण. एमएसएमईचे उदरगतीक गोंयाक केंद्रान दिले 61 कोटी. 200 कोटींचे एमएसएमई केंद्र उबारूंक बावटो. संवसारीक एमएसएमई उद्देग दिसात 3 उपक्रम सॉफ्ट लॉन्च. वादग्रस्त अमेरिकी भारतीय सॅम पित्रोदाची काँग्रेसीचो ओव्हरसीज मुखेली म्हणून परत नेमणूक. हालींच काडिल्लो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीचो पित्रोद सल्लागार. बीजेपीची टिका. आणि गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. व्हाळशी वाठादेव दिवचल बायपासार पालसण कोसळ्ळें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार तळ्ळें. बानोड्या आमो रस्त्यार. खबरो विस्तारान. आसगांव बाउन्सर घालून घर मोडपाचे प्रकरण सेटल करूंक आगरवाडेकार फामील तयार. घर बांदून दितात जमीन नावार करता म्हणून पुजा शर्मान सांगलां. फामील सेटल जाली पूण सरकार सावचो ना. चौकशी जातलीच. पुलीस खंय बेळगांव आनी मुंबय पावल्यात. मुख्यमंत्र्याचो खुलासो. फामिली खातीर आवाज काडपी आमदार डिलायला आनी विरोधक यू टर्नान शॉकात. आसगांवा बाउन्सर घालून घर मोडपाचे प्रकरण सेटल जाले. आगारवाडेकर फामिलीची मिडियाक म्हायती. पूजा शर्माचे मनीस खंय तांकां मेळोन गेले. घर बांदून दिता सांगला. जमीन नावार करून दिवपाचे खंय उतर. बिल्डरा आड घातिल्ली केस फाटी घेवपाक आगारवाडेकर फामिलीन उत्तर गोंय एसपीक लेटर केला म्हूण सुत्रां सांगतात. रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलो हांगासर आनी आमचे कडेन उलोवपाक लागलो. सो तो आमकां सांगपाक लागलो की हे तुमचे अशें म्हणजे घरान तुमी रावता अशें तशें. तिका खबर नासली गो पूजा शर्मा. सो आमी तुका तुज्या नावार करून दिता म्हणून. आख्खें घर म्हाका सारकें करून दिता म्हणून सांगलें. त्या मदीं आनी आमकां केन्ना त्रास करून येवचे ना. आमचे जो कितें जागो कितें आमचे हक्क आहा न्हू सो आमचो आमकां मेळटलो. मुख्यमंत्री म्हणटा फामील सेटल जाली म्हूण सरकार जावचें ना. प्रकरणाची चौकशी जातलीच. लोकांक जाय तशें सेटलमेंट करपाक मेळचें ना. ती केस कितेंय करूं तें म्हाका लागूंक ना. हांव तुका सांगता तो तिजो विशय. तिणी सांगलें सरकारांतल्यान घर नाका नाका जावं. बट हांवें जो प्रोसिजर सुरू केला पळय न्हू त्या सगळ्यांचेर एक्शन जातली. आमी हांगा लोक नाचता तशें नाचोंक हांगा येवंक ना. म्हाजे कडली केस फाटी घेवचे ना. तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पळय न्हू. सगळे थंय गुंड येयले तितक्या गुंडांक भितरूय उडयतलो. तेंचेर केस फायल करपाक जाय ती केसूय फायल करतलो. म्हाज्या डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी ती इन्क्वायरी 100% जातली. लोक कॉम्प्रोमायज जायत. सरकार कॉम्प्रोमायज जायना. त्या 15 जाणांक सोदता. बेळगांव गेले म्हाजे पुलीस आनी मुंबय बी पुलीस आहा तिकाय बी. आमदार डिलायला म्हणटा पुलिसांनी प्रकरणाची चौकशी करची. घर बांदून दिवपाच्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ले. प्रकरण सेटल कशें काय प्रस्न. गोंयकारांचेर अन्याय जावंक जायना. कोण तरी भायलो बिल्डर येवन हांगा प्रॉपर्टी घेवन अहेच लोकांक किडनॅप करूंक जायना. अहेच लोकांचें घर मोडूंक जायना. सीएम खूद पावसान भिजोन रातचो येयलो. तांकां आश्वासन दिलें की PWDंतल्यान आपूण घर रिपेर करून घेता आनी आतां येवप आनी तांकां विकते घेवप म्हणपाचें. वॉट एवर इट इज. आनी ती म्हणटात केस कॉम्प्रोमायज करा. ती केस कॉम्प्रोमायज करूनी पूण
whatever case is going on in the crime branch should continue and the whole of Goa should know what exactly went over there. गोंयकारांचेर अन्याय जाता म्हणपी विरोधक शॉकात. फामिलीचो यू टर्न खंय कोणाकूच अपेक्षीत नाशिल्लो. जे ते बायलेन केला तो इश्यू रेज केल्लो बाय डिलायला लोगून जो इश्यू रेज केल्लो ताजेर यू टर्न मारून डिलायला लोगोक आज शॉक जाल्लो. थंय गेल्ल्यो तांकां शॉक जाल्लो. नॉर्थ गोवा कोस्ट लायनाचेर पुलियांचे कडचे जे जाला ते हे कळ्ळें तुका जे पुलीस ऑफिसर थंय राविल्ले ते सुपरवायज करपाक तांकां प्रेसिडेंट अवॉर्ड दिवचे. हाय लेवल IPS ऑफिसर आसा म्हण आनी म्हाका एक दुबाव आसा की ह्या लोकांनी प्रेशर घायला आसतलो इको सेटलमेंट करपाक कित्याक तें नांव भायर सरपा न्ही म्हण जाय. It is not a matter of this case. This is a matter of a systematic placement of officers here who are acting as brokers. Offense जाला तेन्ना आता फकत कोर्टा फुडें कंपाउंडिंग करूंक पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धर्मीक थळां शाळांच्या 100 मिटरा भितर लिकर शॉपां बार्रांक लायसन दिवपाचो प्रकार 1980 सावन चल्ला. हे आदी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी लायसनां दिल्यात. आपणे फक्त लायसनाची फी दोबरात केल्या. मुख्यमंत्र्यान रजाव दिले. काँग्रेसीक खंय फटिंगपणां करून लोकांक पिशे करपाची संवय. फी वाडयिल्ल्यान खंय अशी बार्रां सुरू करूंक आडखळ जातली. विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे बार्रांची आमी 100 मिटराचेर हाडली म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर करपाचें परमिशन दिवंक ना. हांव तुका एक सांगता 1980 हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आनी 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळीं बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो खुरीस आसतलो खंय तरी एखादो घुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेले नवे सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स सगळे मुख्यमंत्र्यांनी दी दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंचे ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे आहा पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घालून घेतल्या. म्हज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितूर जाल्यार रिलॅक्स करून दिलां. आत्तां बदल कितें जाला मागीर तूं म्हणटलो 1980 उपरांत नक्की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान बदल कितें केलो. तेजी फीस आसली 5000 XYZ म्हाज्या अंदाजान जाल्यार ती फीस केली 10000 म्हणजे आनी हर्डल क्रिएट केलो. ती कोणी घालची न्ही अशी बार्रां इस्कॉला कडेन कोणी घालची न्ही म्हणून तेजी ही जर हांवें पावर काडून उडयली फाल्यां सकाळीं जाल्यार हजारांनी बार्रां जी आहा पळय न्हू रे ही बंद जातली. आनी हजारांनी कोण तरी हायकोर्टान वयतलो म्हणजे तुमी खंयच्या बेसिसाचेर ही बार्रां घातल्या काय म्हणून ती डिस्क्रिमिनेटिव्ह पावर सरकारा कडेन आहा. ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली. वेवसाय बंद जातले आनी परत आसर अशे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना. हें डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या म्हणजे आसली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 1980तले नोटिफिकेशन काढून दाखयले. गोंयांत 1980 पयलीं धर्मीक थळा शाळांच्या 500 मिटराच्या रेडियसात बार्रांक बंदी घाल्ली. 17 डिसेंबर 1980 त्या वेळच्या काँग्रेसीच्या प्रतापसिंग राणे सरकारान नेमात दुरुस्ती करून ही शीम 500 वेल्यान 100 मिटराचेर हाडली. ह्या नेमात थाकाय दिवन लिकर शॉपांक मान्यताय दिवपाचो अधिकार सरकारा कडेन आसता. सगळ्याच सरकारांनी ह्या रेडियसा भितर बार्रांक मान्यताय दिल्ली. सरकारान आतां केल्ले दुरुस्तीत ह्या रेडियसात येवपी बार्रांक फी दोबरात केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
देशात आणीबाणी लागू करप हो संविधानाचेर मोठो हल्लो आशिल्लो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून नवे संसदेच्या अभिभाशणात 1975 इंदिरा गांधीच्या इमर्जन्सीचो इशू काढलो. पेपर लीक प्रकरणात खर कारवाय जातली. दोशींक सोडचे ना. सरकारान पेपर लीक आडावंक कडक कायदो केला. राष्ट्रपती उलयली. आणीबाणीच्या उल्लेखाचेर काँग्रेस चाळवली. हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। केंद्रान गोंय सरकाराक MSME उदरगती खातीर 61 कोटी दिल्यात. मुख्यमंत्री उलयला. गोंयांत MSME खातीर 200 कोटींचे खासा केंद्र उभारूंक केंद्रान पावटो दाखयला. सरकार केंद्राक खंय रोखडोच प्रस्ताव धाडटले. संवसारीक MSME दिसा सरकारान 3 खासा कार्यक्रम सॉफ्ट लॉन्च केले. वर्ल्ड MSME दिसा निमतान गोंय सरकारान MSME कामगिरी वाडोवप आनी गती दिवप, वेवसायीक सुविधा केंद्र आनी बायलां उद्देजकांक सुविधा केंद्र सुरू केल्यात. राज्यांत MSME उर्बा दिवपा खातीर सरकाराचो यत्न. वेगवेगळ्यो गजाली वीच कीप्स द हर्डल ऑलवेज फॉर द इंडस्ट्रीज. म्हणजे हे लायसन वचून पुलिसेंतल्यान घेवन यो, ते लायसन फायरात, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आमी 54 डिक्रिमिनलायज केले. इट इज अननेसेसरी. इट इज जुने वेगवेगळे लॉज जे आसता पळय न्हू, ते काडून उडोवपाचें काम जें आसा पळय न्ही आमच्या सरकारान केलां. 61 crores ऑफ रुपीज MSME खातीर आमकां आयल्या. आनी इवन दो म्हणजे मोर मनी दे आर रेडी टू गिव. म्हणून हांवें म्हाज्या डायरेक्टराक सांगलां की MSME खातीर आमकां इन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लीश दिवपाकूय फाटले फावटी रेडी जाल्ले. ते काही आमकां फक्त जागा आनी ह्या विशया खातीर उरला. डॅट ऑल्सो वी आर टेकिंग. आवर डायरेक्टर शी वील टेक द इनिशिएटिव्ह आनी वील एस्टाब्लीश डॅट विदीन अ इयर. उद्देग मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा आपलो उद्देग वाडोवपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी MSMEत सामील जावचे. वी वॉन्ट देम टू बिकम मायक्रो युनिट्स. म्हणजे ते जी वस्त करता ती खूब बरी आसता. तांकां मार्केटींग ना, तांकां कशें आपलो प्रोडक्ट दुसरे कडेन घालपा फेसिलिटी ना. हें करपा खातीर आमी 2 सेंटरूय उक्ते केला. आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्मार तांकां कनेक्ट करतले आनी तांकां तरी डिजिटली ऑपरेट करपाक कोण ना. आमी कितें केलां, एक नॉर्थ एक साउथ सेंटर उगडला. सिमिलरली चड बायलो आसता सेल्फ हेल्प ग्रुपान वा मायक्रो युनिट्सान ते वयर काडपा खातीर वुमन एंटरप्रेनर्स डेव्हलपमेंट सेंटर तेंय आमी हिंगा सॉफ्ट लॉन्चिंग केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता अशें केलें म्हणटच जे 7% कॉन्ट्रिब्युशन आसा टू ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, वी वॉन्ट टू इन्क्रीज दॅट टू एटलीस्ट 10% टू स्टार्ट वीथ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.
वादग्रस्त अमेरिकी भारतीय सॅम पित्रोदाक काँग्रेसीन ओव्हरसीज काँग्रेसीचो परत मुखेली नेमलो. भारतीयांविशीं वंशद्वेशी वक्तव्यां केल्ल्यान ताका हालींच काडिल्लो. आतां पित्रोद ओव्हरसीज काँग्रेसीचो मुखेली आनी राहुल गांधीचो सल्लागारूय. बीजेपीन काँग्रेसीची खरडपट्टी काडली. राजीव गांधीच्या सरकारा सावन पित्रोद गांधी घराण्याचो सल्लागार. घेवया कमर्शियल ब्रेक. हैदराबाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. वाळशी ते वाठादेव दिवचल बायपासार धोक्याच्या पालसण कोसळ्ळें. रस्तो बांदपी कंत्राटदार आनी PWD अधिकाऱ्यांचेर FIR घालचो म्हणून आमदार दोतोर शेटये मागता. ते वटेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार तळें. बानोड्या आमो रस्त्यार लायटीचे 2 खांबे मोडले. पावस 31 इंच. गोंयांत ब्रेस्तारा पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. मजगती वाळशी ते वाठादेव दिवचल बायपास धोक्याच्या पालसण कोसळ्ळे. रस्त्यार येरादारीक आडखळ. आमदार शेटयेन रस्त्याची पळोवणी केली. PWD आनी कंत्राटदाराचेर FIR करचो म्हूण पुलिसांक निर्देश. आमी कित्याक कंप्लेंट फायन करूं शकना? घाल मरे कंप्लेंट. माझो घालतलो PS. घाल कंप्लेंट PWDचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर घाल कंप्लेंट. कळ्ळें न्ही? निग्लिजन्स म्हणून घाल. कळ्ळें न्ही? दे आर अकाउंटेबल फॉर न्ही. आतां पळय हें इतलें जालां. हाका लुकसाण कितें आसा? ताका लुकसाण कितें? तांकां एक बरो धंदो जालो तो आतां. तो एस्टिमेट तयार करतलो. ताका काम गावलें. ताका धंदो गावलो. सफर कोण जातलें? घाल कंप्लेंट. आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर. म्हाका कांयच ना. म्हाका कोणचें देणें घेणें ना. म्हणून हांव केन्ना काम करतना खंयच्याच सायटीचेर इंटरफियर जायना. देणें घेणेंच ना. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार उदक. हॉस्पिटलांत येवपी लोकांक उदकाची आडखळी. बानोड्या आंब्याचे झाड रस्त्यार आडवे. 2 लायटीचे खांबे मोडले. रस्तो 2 वरां ब्लॉक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा पुलीस बिल परत सरकारा मुखार. गोंय पुलिसांनी परत एक फावट गोवा पुलीस बिलाचो ड्राफ्ट गोंय सरकाराक दिला. नव्यान दिल्ल्या ड्राफ्टात गुन्यांवकारी विशीं 3 नव्या कायद्यांतल्या दुरुस्तींचो आस्पाव केला. ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटान मॉडेल पुलीस कायद्याच्या आदाराचेर हे गोवा पुलीस ड्राफ्ट बिल तयार केलां. बार्देशांत काणक्या लायटीचें काम करतना अपकिर्त. कामगार सोंपलो. लायटीचो खांबो बदलपाचें काम करतना कामगार पडून सोंपलो. भालेश्वर कुमार राठोड म्हणटा तो कामगार झारखंडाचो. कॉन्ट्रॅक्टर प्रायव्हेट. ताका लायटीचे खांबे बदलपाचो कॉन्ट्राक्ट दिला. प्रकरण म्हापशा पुलिसे कडेन पावलां. गेले 2 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस पडत आहा आनी ह्या पावसान बार्देश वाठारांत पळयल्यार 2-3 इन्सिडंट जाले. एक सकाळी इलेक्ट्रीक पोल जुनो आसलो काणक्या हांगासर तो चेंज करपाचें काम चालू आसलें आनी काम करता आसतना पोल घातला जे वायरी ओडटा आसले तेन्ना खांब्याचेर चडलेलो एक कामगार झारखंडचो कामगार तो पडलो आनी ताका मरण येयलें. तो वचून पडलो आनी तो सोंपलो. आमी हांगा नासले. आमी ते सायडीन आसले तरी आमकां मागीर कोणी सांगता की तुमचो कोण काही पडलो. आमी येयले पळय तेच्या पयलीं येयलो जाय. पूण काम चलता तुमकां आयडिया ना. आमी ट्रान्सफॉर्मर बंद केल्लो. आमी ट्रान्सफॉर्मर बंद करून आमी गेले शॉटिंग करी आमी. पूण आतां ते नेमकं पण जालें कितें कारण कितें जालें? कित्याक कांय खबर तेंचे कितें केलें. आमी तेन्ना सुपरवायजर आसलो न्हू. सुपरवायजर आमी जर टाकून आमी कटिंगाक गेले. हो सुपरवायजर आसले तो आतां ना तेंचे. सुपरवायजर कितें रे? सुपरवायजर कितें रे? सुपरवायजर वो हॉस्पिटल. फोंड्या वारखंड्या कुडतडकार आर्केड बिल्डिंगेंत रातयां चोरी. 12 ऑफिसां फोडली म्हणून कळटा. कोणाचें कितें चोरलां ताची अजून म्हायती ना. पुलीस स्पॉटार पावले.
पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू केला. टोळीचे कर्म आसूये म्हूण थळाव्यांक दुबाव. बिल्डिंगेच्या वाठारांत एकूय CCTV ना. काल म्हळ्यार आज सकाळी म्हाका 6:30 सुमार फोन आयलो की आमच्या IMA हॉलान एक्सरसायज प्लेस आसा की तांची लॉक सोडून दारां बी ओपन आसा म्हणून तें पळयलें आमी. ताजे नंतर जेन्ना ऑफिस ओपन जाली तेन्ना आमचे नोट केलें की 12 ऑफिसां जी आसा तांचे लॉक ओपन केल्ले आसा. तांचे थोड्यांचे मोबायल गायब केल्ले आसा आनी बाकीचे अजून डिटेल जाले ना एमावंटाचे बी कांय कळूना आनी ताजे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तितले फोडल्यात पळय न्ही ते एकट्याचें काम न्ही तें एक टीम आसूं शकता. करकर आर्केड जे बारकडें आसा हांगासर जवळ जवळ हो जो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आहा हितूर विंग 1 to 5 पर्यंत विंग आसा आनी जवळ जवळ 50 फ्लॅट 50 वयर जी शॉपां आसा ऑफिसां आनी ग्रावंड फ्लोरार 50 शॉप्स जे गोल्ड कितें दवरलेले हितूर ऑफिसांनी जावं कॅश कितें आशिल्लें अशे 12 जी ऑफिसां आहा ती सोडून चोर हांगसरल्यान लपास जाल्ले आसा. त्याच मुळे हांगासर आतां पळोवपाक पुलीस बी सगळे येयल्ले आसा पण अजापाची गोश्ट म्हणल्यार खंयच हांगासर CCTV ना. सध्या पुलीस आपलें काम करीत आहा. CCTVचेरूय शोधाशोध चालू आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर शुभेच्छा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.